फाटले कितलेशेच दीस जाले कुळे वाठारांतल्या मारियन फर्नांडीस हांच्या घरा मुखावयली उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जाताले। थोड्या वेळांनी संबंधित विभागा कडेन कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय करूना। उपरांत ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडली तेन्ना संबंधितान उदका पायपलायन दुरुस्त करपाच्या कामाक सुरवात केली। नमस्कार, आम्ही कुळ्या गांवांत आसा जे जाग्यार आज मारियन फर्नांडीस ह्याच्या घरा कडेन गेले कितलेक दीस जाले की पायपलायन फुटलेली, जे उदक पुरवठा करता ती पायपलायन फुटलेली आनी ताका लागून सगळे तेंच्या आंगणांक चिकोल जातालो। आज ह्या संदर्भान जेन्ना आमी बातमी केली, गोमंतक टीव्हीचेर बातमी केली, तेन्ना तिची दखल घेवन संबंधीत अधिकारी जो आसा सहाय्यक अधिकारी दिनकर हेणी ती बेगोबेग काम करपाक कनिश्ट अभियंताक आदेश दिलो आनी आयज तेजी काम सद्याक चालू आसा। सद्याक उदक व्हांवपाचें सद्याक बंद जालां आनी काम सद्याक जॉयंट मारपाचें काम सद्याक चालू आसा अशें जो आमचो संबंधीत अभियंता आसा तेणी आमकां सांगलेलें आसा। आनी ह्या संदर्भांत अशें कित्येक कडेन ते वाकीकूण बस स्टॉप तशेंच गांधीनगर खूब कडेन अशेंच प्रमाणान मोठ्या प्रमाणान लिकेजीस आसा, त्यो बीन बेगोबेग पूर्ण करच्यो, तातडीन तेजी दुरुस्ती करून त्यो जी पायपलायन फुटल्या ती दुरुस्ती करून उदक भायर वचपाचें बंद करचें अशी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर।